नागरी पुरवण खात्याचो आनीक एक घोटाळो उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडला। नागझर कुर्टी हांगच्या एका खाजगी गुदावान क्रायम ब्रांचीन धाड घालून हिशोब नाशिल्ले तांदूळ आनी गंव जप्त केले उपरांत नागरी पुरवण खात्याक जाग आयल्या। हे धान्य चोरया कर्नाटकांत व्हरपाचे आशिल्ले। ह्या प्रकरणात नागरी पुरवण खात्याच्या इन्स्पेक्टराक आनी गोडाऊन किपराक निलंबित केल्यात। हातून 3 जाणांक अटक केल्यात, जाल्यार एकलो फरार आसा। या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्याचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी मंत्री रवी नायकान दिल्या। या प्रकारा आड कागाळ नोंद जाल्या, संबंधिताचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। एक इन्स्पेक्टर आनी एक गुडाऊन किपर दोग जाणां हें केल्लें आसा। तेजी इन्क्वायरी चालू आसा आनी तेजी पळयता कितले हें जाल्लें आसा, कमी जास्त सगळें तेजी इन्क्वायरी चालू आसा आनी इन्क्वायरी करतकीच मागीर तें फुडलो निकाल जाता। थंय आमी आमचे टीम जे आसा डायरेक्ट आमचो हें आसा डायरेक्टर बाबा आमचो पार्शिकार हेणें आतां येयल्ल्या मागीर आमचे बराबर आमचे आतां कडक धरल्ले आसा। 2 नॉर्थ आनी सावथ इस्कॉट केल्ले आसा आनी सद्या ते खंय वचून रेड मारतात आनी रेड मारल्या कारण काही सापडले तेन्ना एक 2 जाण सापडले किंवा 2 जाण कितें तरी मिस्टेक जाली म्हणजे तांकां तेजी इन्क्वायरी चालू आसा, सस्पेंड केल्ले आसा म्हण हे आमचे हें चालू आसा। म्हणटरीच आमचे गुदांव कितें आसा तेंच्या आयज डायरेक्टरान हें केलां की सगळे कडल्यान रिपोर्ट घे म्हणून खंयची गुदांव कितें जालां कित्याक सगळे तेजो रिपोर्ट तो आयज कितले कडेन पावतलो 5-6 पर्यंत सगळे कडेन गेल्ले आसा। सिव्हिल सप्लायचो जो सगळो केस ऑलरेडी आमच्या काल क्रायम ब्रांचान केल्ली। आज तेंच्यांनी आपलो स्टॉक एक्शन घेता आसतना तांकां सगळ्यो शॉर्टकम्स येयली। केस रजिस्टर ऑलरेडी केला, तेजी इन्क्वायरी जातली वॉटेवर जें कितें जालां त्या विशयाचेर। आतां सगळो तेंच्यानी रिपोर्ट घेतल्या उपरांत कळटलो। एकदां रिपोर्ट